दिवचलच्या मुस्लिम वाड्यावयली सारकी केल्ली उदकाची पायपलायन 5 वरां भितर परत फुटपाचो प्रकार दिवचले घडला। देखून दिवचले सयत सरभोंवतणच्या वाठारात परतून पिवपाच्या उदका खातीर हाल जाल्यात। पायपलायनींतल्यान जावपी उदका पुरवण बंद करता म्हणसर बिरेस्तारा मध्यान रात्री सावन शुक्रारा सकाळच्या 9 वरां मेरेन चड प्रमाणात उदकाची नाशाडी जायत आशिल्ली। तशेंच भायर येवन पळय जाल्यार सबंद गटारांत भितर नळाचें उदक व्हांवता। जशें पावसान सुद्दां केन्ना नासलें तशे पद्दतीचें आतां ती दिसूच अशें आसा की 15 दीस जाले 20 दीस जाले पावस पडूंक ना। पाणयाची अत्यंत कमतरता जाल्या। लोकांक विनंती करता कमी पाणी वापरा आनी कितें करा सगळें करा म्हणून। आनी पाणयाची जी नाशाडी जाल्या आज हांगा बिचोले वालावलीकर कॉलनीचे लागीं गटारांत व्हांवता। लोक कालच्यान तळमळटा उदकाक येवन पळयता दुरुस्ती करता ना कितें जालां काय म्हणून। पूण अजून पर्यंत 2-3 फावटी प्रयत्न करून सुद्दां नळ तेंचे कडेन दुरुस्त जावंक ना आनी नळाक वेवस्थीत उदक येवंक ना। ह्या दिसांनी सरकारी ऑफिसर जे आसा तांकां स्वता थंय वचून हात घालून ते दुरुस्त करून लावचे। फक्त ते कामगार आसा रस्त्याची आनी हेची काम करता तांकां तेंचेर ते सोडचे न्ही अशें हांव गव्हर्मेंटाक कळकळीची विनंती करता। कालच हरशी ती पायपलायन फुटलेली हांगारपाची काल सारकी गेली तेंचे सांजची आयज परत सकाळी परत फुटल्याली। इतलें उदीक वेस्ट जालें न्हू पळोवंक गेल्यार एक्चुली पावसूय ना आनी अशें उदीक वेस्ट जालें जाल्यार चड गूड ते बेगान करपाचें तेंच्यांनी। दिवचल शारा सयत सरभोंवतणच्या वाठारात उदकाची पुरवण करपी पोडोशे उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाची पायपलायन दिवचलच्या मुस्लिम वाड्याचेर फुटिल्ली। देखून फाटले सुमार 15 दीस हे पायपलायनींतल्यान उदकाची लिकेज चालू आशिल्ली। काल बिरेस्तारा हे पायपलायनीचे काम झुजाव पावड्यार हातात घेवन राती उसरा मेरेन हे पायपलायनीची दुरुस्ती केल्ली। पायपलायनीचे दुरुस्ते खातीर काल दिसभर उदका पुरवण बंद आशिल्ली। देखून दिवचल शारा सयत सरभोंवतणच्या वाठारांतले नळ सुके पडिल्ले। बिरेस्तारा राती उसरा पायपलायनीची दुरुस्ती केले उपरांत उदका पुरवण सुरू केल्ली आनी घराघरांनी नळांतल्यान उदक येवपाक लागिल्लें आसतनाच काल मध्यान राती हीच पायपलायन परत एक फावट फुटपाचो प्रकार घडिल्लो आसा। मध्यान राती फुटिल्ले हे पायपलायनींतल्यान शुक्रारा सकाळी 9 वरां मेरेन घसघसून उदक भायर व्हांवतालें। देखून हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाल्ली आसा। आतां पायपलायन परत फुटिल्ल्यान परत दिवचल सयत सरभोंवतणच्या वाठारांत उदका खातीर मारामारी जातली हें निश्चित आसा। मुस्लिम वाड्याचेर जी पायपलायन परत फुटल्या ती केन्ना एकदां दुरुस्त करता आनी घराघरांतले नळ परत केन्ना घसघसतात ते। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।